मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारेचे शुद्धी करचे दीस बोलले तेन्ना देवाक पेवट्रेचे खातीर जेजूक जेरुसालेमाक व्हेलो, कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक पेटोवंक दिवचो अशें समोतीन बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें। आनी त्या भायर समोतीन सांगलां ते प्रमाणे कवड्याच्यो जोडी नाजाल्यार पारव्याच्यो 2 पाले हांचो योग समोपूंक जाय आसलो। तेन्ना शिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवन मनीस जेरुसालेमांत आसलो। तो इस्रायलाच्या बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो। सर्वेस्परान मागलोल्या पळयल्या शिवार तो मोडचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें। तो आत्म्याच्या पेरोनान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्रांच्या रिती प्रमाणे बालकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांत घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागतां, कित्याक सगळे राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सणवण म्हज्या नदरेन हांवें देखली। पोरसांक उजवाडांतलो उजवाड तुजे पोरशेक इस्रायलाचो पोत्राप आनी देवाच्या समती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नगरान परत केली। भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताजेर आसली।